आज जे हे गांवच्या ग्रामस्थ जुया वयले जेन्ना भोंवंक लागले तांकां नोटीस केलें तेंच्यांनी की सर्टन जाग्याचेर तो ब्रीज खंय तरी दामलेलो आसा, एक लेवल ना तो खंय तरी एक हें जाल्लेलो आहा आनी ऑलमोस्ट ताका आतां 38 इयर्स जाल्लेली आहा ब्रिजाक. सो तेचे एज पर हेणी आतां आमच्या मेंबरान सांगलें की 10 वर्सां मदीं तेचो हें जालो, फाटीं 3 म्हयन्या पयलीं तेचो एनडीटी टेस्ट जाल्लो आनी गांवच्या लोकांनी आमकां एक मेमोरंडम दिल्लें सायनी मारून सगळ्या लोकांनी की आमकां हो वेहिक्युलर ब्रीज जावो. कितें आसता तांकां कितें कन्स्ट्रक्शन तेंची घरांय व्हडला जे रेनोवेट बीन करूंक वयता तेन्ना तांकां खूब प्रॉब्लम फेस जाता. तांकां मटेरियल हांगा सायडीक दवरचें पडटा आनी मागीर रिक्षान जावं कितें तरी ते तेंच्या घरा कडेन थंय अनलोड करचें पडटा, हांगा लोड म्हणजे तांकां खूब हें फेस करचें पडटा डिफिकल्टीज इन एका कन्स्ट्रक्शना टायमार. आनी आतां आयज तेंच्यांनी सडनली तांकां चलतना ते येता वयता वेहिक्युलर ब्रीज बिजी आसता येता वयता तेंच्यांनी अशें ग्रामस्थान नोटीस केलें की तो ब्रीज खंय तरी दामलेलो आहा, खंय तरी तो आतां एका मुवमेंटाक हें ना, सेफ ना. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली वॉर्ड मेंबराक हें केलां आनी तेणी मागीर म्हाका कॉल करून आतां मातसो नोटीस पळया म्हणून सांगलां आनी आमच्या आतां एका एमएलएक आमी तेंचे मेमोरंडम दिल्लो आमकां जो पंचायतीन तो आमी रेजोल्युशन घेवन ऑलरेडी ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेवन ते आमी ऑलरेडी एमएलएक सीसी केल्या आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय सांगलां आनी स्पेशल रिक्वेस्ट केल्या एमएलएक की हो एक वेहिक्युलर ब्रीज जावं न्ही जेणे करून तेंची गाडयो कितें आहा ते तेंचे सगळे घरा कडेन पावूंक तांकां हांगा दवरून वयचें पडटा सगळें. आनी सोर्स कितें आसा दुसरें प्रोविजन आनी तुमकां वचपाक आतां? आनीक कांय ना, तांकां पयलीं आसलें ते हितून तार आसली ते तारीन ते वयताले आनी हो एक फूट ब्रीज म्हणून तांकां बांदून दिल्लो आनीक तांकां सोर्स कांयच ना. दुसरो सोर्स प्रोविजन अशें कांयच ना की बाबा फाल्यां सकाळीं हो सारको मॉडर्न पावलो जाल्यार आनी खंयसून वचपाक बीन तांकां एक फेरी बोट जाल्यार ती तार हें करची पडटली परत. फेरी बोटीची फेसिलिटी ना पयलीं आसली हांगा लागताली मागीर आनी ना ती ओके. तशें कांयच ना. आमी ऑलरेडी एका PWD हें केल्लें तेंच्यांनी आमकां लेटरूय धाडला पंचायती जी कोणाची जागा वयता ते आमी मागला म्हणजे कोणाचे सर्वे नंबर तेंच्यांनी हांव तेंच्या ग्रामस्थां कडेन मागता की तेंच्यांनी एनओसी दिवची म्हणून जे करून आमकांय फुडें हें करपाक बांदपाक हें फॉलोअप करपाक बरें पडटलें. हय ते गव्हर्नर स्वता हांगासान स्पेशल गाडी धाकटी करून चलोवन व्हरून ते सायडीच्यान ताका गाडयेन भोंवडला तेन्ना सांग. हय आनी आमचो मिनिस्टर सुद्दां येता वयता हांगा आतां 100 कोटीची वॉल हें केलें तेन्ना पासून येयला पळोवपाक. परत फुटपाथ एक केलें तेन्ना येयला फावंडेशन केलें सगळी मिनिस्टराक सगळी खबर आसा. आतां मागणी कितें आहा तुमची ह्या हेचेर? आमचे हेची म्हणजे आतां लोकांक जर हें जाता ते म्हणटा आतां ब्रीज बंद करात आमी एका सो तांकां मुवमेंट जावं. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमचे MLA आनी एका गोंय राज्याचे मंत्री आहा आनी तेंच्या कडेन मागता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन फॉलोअप करून हो ब्रीज तांकां वेहिक्युलर करून बांदून दिवचो म्हणून. सध्या टेम्पररी हो बंद करता तुमी? सध्या टेम्पररी कोणाची जिवीत हानी जाली कितें जालें जाल्यार रिस्क कोण घेतलो. फाल्यां आमी एक पंचायतीची नोटीस फाल्यां हें करून हांगा मारतले की डेंजरस आसा म्हणून नोटीस मारतले गांवच्या लोकां खातीर. व्हेहिकल तर सारकीच बंद करपाची एक चलोन वचपा नाल्यार तांकां आनी येत ना न्हू. फाल्यां भुरगीं आसपालाचे लोकांचे कामाचे येता वयता ते आसता. आमचो फूट ब्रीज जो आसा ताका 38 इयर्स जाली आतां. फूट ब्रीज फक्त ओन्ली फॉर वॉकिंग आसलो तेन्ना आयज सकाळीं आमचे नजरेक अशें येयलें की तो मातसो खेचला म्हणून तो आमी सोमतेच मागीर ती गाडयो आसा पळय त्यो बंद करपाक लायल्यो आनी त्वरीत आमी MLAकूय सांगलें अशें अशें घडलां म्हणून. तेन्ना तिणें सांगलें बेगेंतले बेगीन आमी कितें तेजेर पावल घेवया आनी हें करया आनी आपूण फाल्यां PWD सगळ्यांक धाडटा म्हणून सांगपा लागलो इन्स्पेक्शनाक आनी कितें आहा तें सोमतेच बेगींतले बेगीन करया. म्हणजे हो ब्रीज आतां 38 इयर्स जाली. 38 इयर्स जाली आनी तेन्नाच्यान कितें मेंटेनन्स बीन आसलें ह्या ब्रिजाचें? मेंटेनन्स पयलीं आसलें मागीर मदीं 10 वर्सां करूंक नासलें मागीर गेल्या आतां 5 इयर्स जालें हांवें ते मेंटेनन्स केलें म्हणजे पेंटींग आनी रिपेरूय घेतलेलें आनी आतां 3 मंथ्स बिफोर एनडीटी टेस्टूय तेजो जाल्लो आसा. म्हणजे इन 38 इयर्स एक दोनदा पयलीं जातालें एवरी इयर जातालें मदीं 10 इयर्स मातशें ब्रेक पडलो. ओके. आनी आतां बिजी आसता सारकोच रोड हो? बिजी आसता ती सायडीन आमचे 35 अरावंड घरां आसा सो लोक येता वयता ह्याच ब्रिजान एकूच वॉट आसा आमकां भितर सरपाक भायर सरपाक. आमचो आयलंड आसा जुएम आयलंड आसा. आनी जेन्ना म्हाका सांगा जेन्ना हो ब्रीज जालो तशें म्हाका सारकें हें ना कितें हें आसा पळय तें पूण इट इज फूट ब्रीज इतलेंच म्हाका खबर आसा. फूट ब्रीज म्हणजे फक्त एक चलोन वचपाक लोक लायट व्हेहिकल्स. व्हरतात पूण आतां ह्या ब्रिजाचेर कशे तरेन वापर जाता? कशें म्हणजे यो वचपाक लोकांक म्हणजे चलोन वयता 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी वयता 2 व्हिलर 4 व्हिलर मातशें आतां गरज आसता कोण सीक जालो आनी कितें जालो जायत न्हू म्हणून आमची आतां एकूच मागणी हो आमकां नेव ब्रीज जावचो आनी एटलीस्ट वेहिक्युलर ब्रीज जाय आमकां. फूट ब्रीज आमकां आनी नाका म्हणून इतलेच मागणी आसा आमकां गव्हर्मेंटा आतां कितें इशू कितें आहा मेन कंडिशन कशें आहा ब्रिजाचें? कंडिशन आतां मातशें
मातशें डेंजरस आहा कित्याक तो मातसो आतां खेचलेलो आसा. पयलींच मातसो तो वीक जाला तो आमचो ब्रीज. तो आतां मातसो खेचला. एक तेचे हे आसा पळय ते मातशे खेचलेले आसा आनी मातसो क्रॅक पडला तेका. क्रॅक पडला. इट मातसो डेंजरस जाल्लो आसा. फॉर एक्झाम्पल आतां हो आमचो ब्रीज केलो आमी कितें करतले आमकां एकूच वाडा तार वाटा ती आनी तीच तार वाटा आमच्या भाटकारची आहा ती आडयता. फुडें तुमी वचून पळय पेवर्स आमी सगळे घातल्या फुडें पेवर्स आमकां घालपाक दिवना. कित्याक म्हणून हांव नको कसली जे पळय हांगा आडयता ती हांगा रावत ना. आमकां हांगा रावंक जाय. आमची बायल भुरगीं हांगा राव. फाल्यां सगळें आतां हो ब्रीज पडला म्हाका एक सांग फाल्यां आमची बायल भुरगीं हांगा पडली आमी कोणा वगीर रावतले हाडून मारता आनी मागीर ते कितें जातलें ते लिमिटा भायर वयतले आनी मागीर ते व्हडले केस्तांव पडटले. हांगा जागे आडयता फुडें पेवर्स आडयता कितें चल्लां कितें हांगा रे ल्हानसो गांव आमचो कसले तुमी कितें घेवन वयतले न्हू वय आतां ह्या संवसारांत आतां आसलेलो मनीस जाताना. फाल्यां आमची चेडवाची हे एग्जाम हांगा मागीर आमकां जीव मुठीत घेवन ताका वचूंक जाय. पूल केन्नाय कोसळूंक शकता. तेन्ना म्हाजी एकूच मागणी आहा आमदाराक हांव काय म्हणना आमदारान बऱ्यांतले बरें काम केलां आनी आमचो सरपंच परेश गांवस आनी विश्वाजी हळदणकर पंच मेंबर तेंच्यांनी काम बऱ्यांतले बरें केलां. कित्याक केलां तें केलां. फक्त आमदारा कडेन म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा एज अ नागरीक म्हणून आयलो की बाबा येता त्या गणेश चतुर्थी पयलें जाता तशें इतके बेगीन हांव तुका टायमींग तुका म्हणना पूण हांगा लो आतां जीव मुठीत घेवन वयता पूण एक जाता तो बेगीन मातसो एक ब्रीज करपाक खूब उपकार जातले. हांव तुज्या लोकां कडेन तुज्या एकूच एक विनंती करता की आमचो ब्रीज करचो आनी जी काळाची गरज आहा जी फुडें जे अपघात फुडें जावं नाका तेच्या पयलीं समज तुमकां दिसता की बाबा खरेंच हांगा एक ब्रीज करया तेन्ना हांव इतकेंच मागता की एक ब्रीज करचो कित्याक आतां तुमी व्हडले व्हडले हे करता उदरगत हे ते करा तुमी बरी गजाल ती आनी खरेंच BJP बरी काम करता. तेन्ना आमचो मांडोळाचो इल्लो गांव आहा 200 लोकांचो तो एक आमकां एक ब्रीज परत दिवचो. आमकां जेन्ना कळ्ळें न्हू सकाळ फुडें आमचो ब्रीज मातसो क्रॅक गेलो म्हणून की आमी जेवण काय ना आमी डायरेक्ट हांगासर येयले पळोवपाक सामकें भिरांत दिसली. कित्याक की 4 व्हिलरी बी जावं 2 व्हिलरी येता न्हू चालूच आसता रहदारी. समज कोण हांगर गेलो कितें केलें फुकटचो कंटाळो न्हू तो म्हणून चडशे आमी सगळे हांगूच आसले थोडे अशें की अशें जाल्लें आसा की ती क्रॅक गेला ताका पळयची न्हू की तुका भंय दिसता कितें तुमी केन्नाय वचूं शकता असो प्रश्न आसा हो. बरें दुसरी आमकां आतां सोर्स कांयच ना म्हणजे कितें आमकां आयलंड आसल्या कारणान होच आमकां एक ब्रीज आसा आनी जी कितें आमची तार आसली ती तार थंय आसली त्या वटेन ती आतां सुद्दां ती सुद्दां डेंजर जावन पडल्या. ती बंद आसा. बंद आसा म्हणजे त्या वटेन कोण ब्रीज जालो न्हू त्या वटेन कोणूच वचना आतां. आतां हो खंयसून आतां मोडोंक पावलो पळय कंडिशन हे खंयसून मदल्यान काय सायडीच्यान मोडोंक पावलो. बसूनच गेला तो मिडलाक गेला ते मिडलाक गेला सारकें क्रॅक गेलो क्रॅक गेला आनी चलून पानासून गेला तुमी अशें जाल्लें न्हू सांगपाचें म्हणजे कितें आमदार आमचो आमदारान जायते कितें उदार केलें आमदारान केलें निखण बाबान सगळें हें केलें जी की आमचे रिटर्न वॉल म्हणून नाकाय पेवर्स म्हणून नाकाय सादारण हेचो मेंटेनन्स सुद्दां करतालो पूण कितें आतां पणसून तें मातशें हें केलें न्हू तें क्रॅक केलें. कल मेलें क्रॅक केलें पडलें तें न्हू पूण तेची ट्राय चालू आसली तेची ना की ना. आतां तुमची मागणी डिमांड सद्या कितें कितें आतां नवो पूल आमकां जावचो. न्यू पूल हय 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 न्यू ब्रीज आमकां जावचो. कितें टेम्पर केला ब्रिजाचो. टेम्पर केला कितें 37 डेट्स जाले म्हणून टेम्पर केलो न्हू. टेम्पर केलो. हय 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 कांय ना तें. आम्ही आता सकाळच्यान आमकां कळ्ळें जेन्ना क्रॅक केला ओ डेंजरस जाला तर सकाळच्यान आतां हांगाच आमी रांदूंक सुद्दां ना घरा कडेन उदय दिसान हांगाच आसा कळ्ळें. फाल्यां जर भुरग्यांची सगळी एग्जामी स्टार्ट आहा सपोज आयचे राती भितर हो पूल गेलो नाल्यार फाल्यां तेंच्यानी कशें वचपाचें म्हणजे हो बीच सारको इतलो डेंजरस आसा. पूण आतां वचपाक सुद्दां आमी रावले सुद्दां रिस्क घेवन उबी रावल्या वय आमकां डेंजर जावन गेला न्हू केन्ना मोडो शकता. केन्ना म्हणूं शकता. आनी आतां पयलीं आमकां तार आहली तारीन बोटीन आमी क्रॉस करताले पूण आतांच्या भुरग्यांक ते आयडिया ना बोडयेन बसपाचें कोणाक ना आतांच्या बायलांक ना भुरग्यांक ना पूण फुडें वयतली कशें आमी. एमर्जन्सी तुमकां फेरीबोटीची बीन अशें फेरीबोटीची कांय ना प्लस आमचे नळाचे पायप मेन लायन हांगा आसा ते पूल ब्रीज गेलो नाल्यार आमकां उदक बी ना. ओके. मेन लायन पायप हांगा आसा म्हणजे ब्रिजा तेकोनूच ब्रिजा वयल्यानच गेल्या. ब्रिजा वयल्यान पायप लायन गेल्या. फाल्यां सकाळीं ब्रीज मोडलो नाल्यार उदक सुद्दां ना आमकां उदक ना एक शॉप ना कसलीच फेसिलिटी आमच्या हितून ना. आमकां सगळी फेसिलिटी पलतडी येवन घेवची पडटा. म्हणजे तुम्ही रावता त्या ह्या सायडीक तुमकां फेसिलिटी अशी कांयच ना. कसलीच ना. बारीक बारीक इमर्जन्सी कोणाक आतां समज रातचें कितें जालो शीक पडलो नाल्यार वयतली कशी आमी. ह्यात होच ब्रिजाचो वापर वच जाता. ब्रीज येवपाक वचपाक सगळे कामां वच ब्रीज यूज जाता. राशन 108 येवं शकना 108 येना. 108 येना पुला कडेन येवचें पडटा. कोण सीक बीन पडलं तुमच्या घरांनी फॅमिली मेंबर कशें तरी मॅनेज करता. टू व्हिलरान व्हरतले पूण आतां ते गाडयो बंद केल्यो न्हू पयलीं आतां फुडें कितें जाता फाल्यां सपोज शीक जालो पूण आतां शीक जालो जाल्यार वयतली कशी. हांव हांगा रावता तर
आतां ब्रीज सकाळीं आयज आमी पळयलो तो ब्रीज एक तरेन क्रॅक गेल्लो आहा सगळो मिन्स पडपाक आतां आनीक 2 वरांनी सुद्दां पडों शकता इतको डेंजरस जाल्लो आहा आनी आमी सुद्दां रावल्या पळय रिस्कान रावल्ले आहा पूण गोवोरमेंटाक कळना आमी कितके हेतून आहा ते आनी हो एकूच गांव ह्या गांवाक आतां एकूच वाट आहा ही वयपाक स्पेशली भुरगीं स्कॉलाची भुरगीं धाकटी बाबडी भुरगीं आहा प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं आहा पळय ती हांगा त्या सायडीक स्कूल आहा सगळी कॉलेज सगळें त्या सायडीक आहा बस सुद्दां कितेंच सोर्स ना भितून आमकां एक शॉप ना फाल्यां हो ब्रीज पडलो जाल्यार आमकां कांयच हें ना भायर वचूंक शकना सध्या ब्रिजाचें कंडिशन कशें आहा ब्रिजाचें कंडिशन म्हटल्यार आतांय पडों शकता की फाल्यांय पडों शकता केन्नाय पडों शकता सारकें इतकें डेंजरस जाल्लो आहा ब्रीज गॅरंटी ना गॅरंटी ना केन्ना बांदलो हो ब्रिज तो हो ब्रीज 1986 1986 बांदलो म्हणजे ऑलमोस्ट 37-38 वर्सां जाली आनी ह्या 38 वर्सान त्याचे मेंटेनन्स वगैरे पाणी मेंटेनन्स म्हणजे फक्त हेचो पेंटींग जाल्लो आहा आनी दुसरें म्हटल्यार एक मातशें वेल्डिंग करता वयता जालो ब्रीज तुमचो ओके आहा आनी जेन्ना आमकां एक तुमकां खबर आसतली 2019 आमच्या हांगा उदक भरलेलें जे सगळ्या लोकांक आमकां भायर रावचें पडलें आनी त्या टायमार गोवोरमेंटान सांगलें आमकां हो ब्रीज तुमकां एक हें करून दिता म्हणून पूण आजून दर्या सांगना आनी वयर तिलारीचें उदक सोडीत आमकां सोमतें आमच्या घरांनी उदक येता आनी हो ब्रीज फाल्यां मोडलो आनी जर पावसान जावना हो रेडी जाल्यार आमच्या घरांनी उदक येता आनी त्या टायमार आमकां एक अक्षरशः अशें जातलें की भायर सरपाक गावचें ना स्पिडीन उदक आसता सध्या पळोवंक शकता कितके स्पेस जाल्ली आहा ते हे पायप हे तेकलेले आहा अशे पायप आसले ते आतां पायप कितके उंच जाला ते पळय आनी सकयल्यान कंडिशन कशें आहा सकयल्यान तुमीच आतां वचोन मुद्दाम पळया तुमकांच कळटलें एक प्लेट ना भितून ती पडलेली आहा प्लेट खंयच्या हितून पडल्या खबर ना आनी आतां जी कोण मेन सारकें कोण लग्न जाल्ले आहा पळय आतांची बायलां आहा तांकां खबर सुद्दां ना बाबड्या व्हडयेन कसो पांय घालपाचो तो कित्याक हांगरसून त्या सायडीक क्रॉस करतले जाल्यार व्हडयेन वयचें पडलें आनी कितके खोल आसा